तीन तांकां हेरां भाशेन आवय भाशेन आकार शिकोवन देख देवाचो मोग दिताली आनी शिकयताली. मारिया आनी जुजे हे सगळे आपल्या पुता सवय करताली. देखून जेजू तर आपले मुणियारपण करूंक युक्त जालो. आपल्या आवय बापायच्या हातांतली आकारणी घेतली. देखून जेजू तर आपल्या मुणियारपणाक युक्त जालो कित्याक आवय बापायन ताका बरी आकारणी दिली. म्हणटच ह्या ल्हान कुटुंबा सवे सगळे आसा. देव आसा, देख आसा, वावर आसा, मोग आसा, एकामेकाचो हुस्को आसा. ही देख आमच्या कुटुंबांनी घेवची. बापायनी जुजे भाशेन जावचें, आवयांनी मारये भाशेन आनी भुरग्यांनी जेजू भाशेन जावंक वावुरचें. अशें तर जायत आमचें कुटुंब खरेंच क्रिस्ती कुटुंबां जातलीं. आयच्या शुभ वर्तमानान बाबा भयणानो पवित्र कुटुंबाचेर उजवाड घातलेलो आमकां पळोवंक मेवता. तीं दोगांय तीं तेगांय एकवटान देव मंदिरांत वेतात. आमचे कुटुंबांनी एकचार आसचो. न्हूच फकत घरांत, न्हूच फकत ह्या आनी त्या सुवातांनी वेता आसतना, पूण अदीक करून आमच्या कुटुंब एकचार आसचो. जेन्ना आमी इगोर्जेंत मिसाक वेता, जेन्ना आमी जायत्या भक्तीच्या कोन्यांत वेता, तेन्ना जेन्ना एक कुटुंब एकवटान मागणें करता तेन्ना हे मागणें देवाक जरूर मानता. आनी अशें आमी म्हणटा द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. आनी ह्याच पासत बाबा भयणानो आवय बापायन आपणें मागणें करचें आनी आपल्या भुरग्यांक मागणें करूंक शिकोवचें. आयज आमच्या कुटुंबीक जिवितांत मागणें आसा काय? जोण एकल्यान आपणाकूच विचार करचो. कित्याक जर तर आमच्या कुटुंबीक जिवितांत देव ना जाल्यार आमच्या कुटुंबीक जिवितांत मोग आसचो ना, जाल्यार आमच्या कुटुंबीक जिवितांत शांती आसची ना, सवस्काय आसची ना. आनी हाकाच लागून बाबा भयणानो आमचे कितले कुटुंब कोसलून वचपाचे दोशेर आसात आनी कितलेच कुटुंब कोसलून गेलोले आसात. बाबा भयणानो जुजिये, मारिया आनी जेजू एकठांय देव मंदिरांत वेतात आनी तेगांय कोत्यान रितीन भाग घेतात आनी मागीर परती वाट धरतात.